आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव प्रेझेंट जरा हटकेच्या आयच्या भागात आम्ही आयिल्ले आसा मायमोळे वास्को हांगासर आणि आमचो आयचो भाग आम्ही खेळटले ते श्री देव महादेवा देवळाच्या प्रांगणात. आमचे सगळे इश्टिनो हमको एक्सायटेड आसा जाणून घेवपाक की आमच्या आयच्या भागात हटके कितें जावपाचें आसा ते. हटके भरपूर कितें जातले तोपर्यंत पळयत रावात तुमच्या आवडीचो गेम शो आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव प्रेझेंट जरा हटके. आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव प्रेझेंट जरा हटकेच्या आयच्या भागाक आम्ही सुरुवात करता. आमच्या बरोबर आसा टीम ए आणि टीम बी. सगळ्यांक पयलीं ओळख करून घेवया आमच्या टीम एच्या लिडराची. नाव सांग. म्हजें नाव अंजली श्रीधर केरकर. तुम्ही कितें करतात? हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ. टीम बीच्या लिडराची ओळख करून घेवया. नाव सांग. म्हजें नाव बबिता संजय शिरोडकर. आय एम हाऊसवाईफ. हाऊसवाईफ. ओके. सो दोन्ही हाऊसवाईफ आसा. तांची टीम आसा ए आणि हांगासर आसा टीम बी. आम्ही सगळ्यांक पयलीं सुरवात करतली ती बजर रावंडार आणि बजर रावंड खेळपाक आमची दोन्ही कॅप्टन जी आसा ती मुखार येतली आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आतां की आमचे बजर कितें आसता तो बजर आसता क्लॅप. तुमकां क्लॅप करपाक जाय जर तुमकां उत्तर येता जाल्यार आणि जर तुमकां उत्तर सारकें आयलें जाल्यार तोच प्रश्न दुसरो प्रश्न फुडल्या तुमच्या पार्टिसिपंटाक वतलो. प्रश्न सारको आयकात. प्रश्नाचें उत्तर फक्त तुमीच दिवपाक जाय आणि बायलांनी सवये प्रमाणे मदीं उलप ना किंवा प्रॉम्प्ट करप ना हें मातशें लक्षांत दवरा. ओके. रेडी? आमचे सारखे आसा. ओके. आणि टीम बीक वता आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि प्रश्न वता त्यांच्या फुडल्या पार्टिसिपंटाक. सारको प्रश्न आयक आणि सुशेगाद उत्तर दी आणि उत्तर तुवेंच दिवपाक जाय. कोणें हेल्प करप ना. विश्वनाथन आनंद हे खंयच्या खेळान नामना मेळयल्या? चेस. उत्तर दिला चेस आणि उत्तर सारकें आसा. आणि टीम बी परत एक फावटी वता आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपया. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. प्रश्न तुमकां MRPचे फूल फॉर्म कितें? MRP. MRP. आमी खूब फाटी मार्केट कितल्या वस्तूंचेर पळयता MRP आमी खूब फाटी उच्चार करतात. मार्केट रिटेल प्राइस. उत्तर चुकिल्लें आसा. ऑडियन्स तुमकां उत्तर खबर आसा तुमचे पैकी कोणाक? हांगा उत्तर खबर ना. ऑडियन्सान कोणाक उत्तर खबर आसा? मॅक्झिमम रिटेल प्राइस. उत्तर सांगला मॅक्सिमम रिटेल प्राइस आणि उत्तर सारकें आसा. नाव सांग तुजें. रिशांक शिरोडकर. रिशांक शिरोडकराक मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचे कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. फुगोटे आमच्यो आत्तां ऑडियन्सान फुटिल्ली आसा आणि 200 रुपयाचो जो कॅश प्रायज आसा तो ऑडियन्सान गेल्लो आसा. सो परत एक फावटी टीम लिडर जे आसा तांच्यांनी मुखार येवपाक जाय. ओके. सो म्हाका दिसता हांकां एक टास्क दिला बरो न्ही. तोच तर न्ही डान्स सोडून न्ही डान्सूच आमचो टास्क आसता. आणि आता जर तुमचो डान्स ऑडियन्साक समज आवडलो तुजो डान्स ऑडियन्साक आवडलो किंवा तुजो डान्स ऑडियन्साक आवडलो जाल्यार तुमी तुमची जी टीम आसा तांचे खातीर तुमी कॅशूय कमोवंक शकता. आणि हांगासर आशिल्ले 400 रुपया हांगा जे आसा ते तुमकां टिमीक परत व्हरपाक मेळटा हांगासर. सो पळोवया खंयची टीम लिडर डान्स बरो करता आणि आपल्या टिमीक कमोवन दिता पयशे. पळोवया.
सगळ्यांक दिसना की बबिता आणि जी अंजली हांकां मोठ्यान ताळयो जमता तश्यो. टीम एच्या कॅप्टनान डान्स बरो केला म्हणटा. ॲक्च्युली डान्स दोगांनी खूब बरो केल्लो आसा आणि विनर जाता टीम एची कॅप्टन आणि तांकां मेळटा आर रायकर ज्युवेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचे कॅश. तशेंच आमच्या पद्दती प्रमाणे फुगोटी जेन्ना फुटतात तेन्ना ते बरोबर भरपूर एमावंटूय घेवन येता. तसोच हांगासर आशिल्ले 400 रुपया जे आसा ते वता टीम एक. सो टीम ए कडेन येता आसात 600 रुपया आणि फुडलो प्रश्न वतलो टीम एच्या पार्टिसिपंटाक. एक फामाद डायलॉग आसा मिस्टर इंडियांतलो, पिक्चरां पळयता मगो. तो डायलॉग तुका कंप्लीट करपाक जाय, मातशें स्टायली ना. मुगेंबो खुश हुआ आख्खो सांग. मुगेम्बो खुश हुआ वाव. अशें दिसतालो खरेंच अमरीश पुरी भितर गेला कसो. आणि परत एक फावटी टीम एक वता आर रायकर ज्युवेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि तुमचे कडेन आतां जाता 800 रुपया. फुडलो प्रश्न तुमकां कलांगूटचे आमदाराचें नांव. कोणें प्रॉम्प्ट करप ना प्लीज. तुमचे कडेन येता हांव, तिका पयलीं ट्राय करून न्ही. कलांगूटच्या आमदाराचें नांव तिका खबर ना आणि त्यांचे 800 रुपया आतां रिस्काचे लागिल्ले आसा. टीम बीक येता. सांग. उत्तर दिला मायकल लोबो आणि उत्तर सारकें आसा. आणि टीम बीक वता आर रायकर ज्युवेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपया. तशेंच हांगासर आशिल्ले 800 रुपया ते वता टीम बी कडेन. 1000. ओके, सो आतां फुडलो प्रश्न तांकां. भारतांतलो सगळ्यांत पयलो हिंदी सिनेमा खंयचो? रावा. तांकां उत्तर येना. तुमकां उत्तर येता? राजा हरिश्चंद्र. उत्तर दिल्लें आसा टीम एन राजा हरिश्चंद्र म्हणून आणि उत्तर सारकें आसा. आणि तुमकां मेळटा आर रायकर ज्युवेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपया. तशेंच हांगासर आशिल्लो 1000 रुपया तोय वता टीम ए कडेन. फुडलो प्रश्न परत एक फावटी टीम ए कडेन. ओके, सारकें आयकात हां. ही एक म्हण आसा, ही म्हण पुरी करपाक जाय. मेल्ल्या म्हशीक बाराशार दूध. तुका जर येताली जाल्यार तोंडान कित्याक पळयताली. उत्तर सारकें आसा. मेल्ल्या म्हशीक 12 दूद. आणि तुमचें जाता आतां परत एक फावटी 200 रुपया तुमकां मेळटा आर रायकर ज्युवेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान. आणि तुमचे आतां 1400 रुपया. ओके. आणि फुडलो प्रश्न तुमकां वतलो. झाडाचेर रावता पूण पक्षी न्ही. 3 दोळे आसा पूण शंकर न्ही. उदक आसा पूण मटको न्ही. रावा. तिका विचार, तिका पयलीं आयकूं येता की ना तें. परत रिपीट करचें ना. 1400 रुपयाचो प्रश्न आसा हो. उत्तर चुकले. महादेव न्ही जाल्यार पार्वती खंय. उत्तर चुकिल्लें आसा. टीम बी खबर आसा जाल्यार पळया. उत्तर दिला नारळ आणि उत्तर सारकें आसा. आणि टीम बी वता आर रायकर ज्युवेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचे कॅश. तशेंच हांगासर आशिल्ले 1400 रुपया ते वता टीम बी कडेन. सो 1600 जाल्यार हे हिशोब करपाक बायलो आमचे हुशार, बाकी सगळे सोडात. फुडलो प्रश्न तुमकां. प्रश्न सारको आयकात. तुमकां चान्स आसा आतां. समज ती जर चुकली आणि तुमकां जर उत्तर येता, सगळो अमावंट परत तुमचे कडेन येवं शकता. फुगोट्यो सामक्यो भरभरून फुटूं शकता हांगासर. सो प्रश्न सारको आयकात. तुमी आयकात जेन्ना हांव विचारता तेन्ना. आयका सारकें. तुमच्या काकाच्या बायलेच्या चल्याच्या भावाच्या चल्याचो आजो तुमचो कोण लागतलो? आयक परत एक फुडें आयक. टेन्शन घेवं नाका. तुमच्या काकाच्या बायलेच्या चल्याच्या भावाच्या चल्याचो आजो तुमचो कोण लागतलो? उत्तर दिला पुतोणो. उत्तर चुकिल्ली आसा. तुमकां चान्स घेवपाक जाय. लास्ट चान्स आसा हो तुमकां. सगळे पयशे मेळूं शकता. तुमच्या काकाच्या बायलेच्या चल्याच्या भावाच्या चल्याचो आजो तुमचो कोण जातलो? उत्तर चुकला. ऑडियन्सान पळया कोणाक उत्तर येता जाल्यार. कोणाक खबर सातर करा. ना. तुमच्या काकाच्या बायलेच्या चल्याच्या भावाच्या चल्याचो आजो तुमचो कोण जातलो?
बेगीन सांगा आनी टायम ना. आतां घरा वचून तकली चलोवचे पेक्षा तुमकां उत्तर सांगता तुमकां हांव. टीम एकूय उत्तर येना, टीम बीकूय उत्तर येना. तुमचे कडेन कितले अमावंट आसा टोटल? 1600 रुपया आसा. ते नेटान सांगता ती 1600 रुपया आसा. दोनाय टिमीक जर येना उत्तर जाल्यार ह्या टिमी कडेन आशिल्लो अर्दो वांटो जो आसा म्हणजे 800 रुपया तुमकां वतले. हे मात बरें जालें म्हणटा ती. कितें तरी मेळ्ळें. उत्तर आसा काका. एक मात बरें जालें. उत्तर जर कोणाक येवंक ना ओदोळ पासून काका आजो पणजो खंय सगळीं उत्तरां एक कितें कितें आयकोपाक लागला आनी आजुनूय डिस्कशनां चल्ल्यात. आतां घरा वचून ते चिंतली कसो जालो काका तो काय म्हणून. ते डिस्कशनां तुमी मागीर करा. आनी आमचे जे फुकोटो रावंड आशिल्लो तर आमचो रावंड हांगाच सोंपता. हांगासर आशिल्ले 1600 रुपया आनी ह्या टिमीक उत्तर येवंक नाशिल्ले कारणान ताजो अर्दो वांटो म्हणजे 800 रुपया टीम एक वता. सो हांगासर 800 रुपया आनी हांगासर 800 रुपया मेळिल्ले आसा. सगळ्यां खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. फुकोट्याचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. आमचे जे सगळे हांगासर जे हे कॅश स्पॉन्सर केल्ले आसा ते केल्यात आर रायकर ज्युवेलर्स मडगांव हांच्यांनी. आनी आमचो आयताचो हो रावंड फुकोट्यांचो हांगाच सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड. पण तो रावंड खेळचे पयलीं घेव एक ल्हानसो विसव आनी रोखडीच परत येवया. Situated in the heart of Margao, R.R. Riker Jeweler is a sign of quality and year-old trust. Come visit us for BIS Hallmark Gold Jewelry and IGI certified diamond jewelry brand Onela. R.R. Riker Jewelers for all your jewelry needs. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार आनी तुमी पळयतात आर रायकर ज्युवेलर्स मडगांव प्रेझेंट जरा हटके. आमचो एक रावंड जाल्लो आसा. आतां आमी सुरवात करता आमच्या फुडल्या रावंडाक आनी तो आसा आमचो खेळ एका मिनटाचो. नांवावेल्यान सगळ्यांक कळ्ळें आसतलें की खेळ हो कसो आसतलो, एका मिनटाचो आसतलो आनी एका मिनटानूच तुमी खेळ पुरो करपाक जाय. हांगासर हांवें ग्लास दवरला. 20 ग्लास आसा. हांगासर बोमाडो आसा. जी पार्टिसिपंट हांगा येतली तेंच्यांनी हो बोमाडो फुलोवपाक जाय आनी तेजे वारे सोडून हे जे ग्लास आसा ते एका मिनटाच्या टायमान सगळे ग्लास उडोवपाक जाय. ओके. खेळ एका मिनटाचो खेळपाक आमच्या बरोबर सुमिता बांदेकर. स्टॉप. टायम आशिल्लो 1 मिनटाचो आनी बाबडी ती 1 मिनट बोलून फुलोवपाकूच उरली ती. नांव सर आतां ट्राय करतली शुभावती सुर्लेकर आनी तिजो टायम स्टार्ट करुया आतां. स्टार्ट. ओके. आतां ट्राय करतली किशोरी कांदोळकर. ऑल द बेस्ट. रेडी. स्टार्ट. ओके. आता राजश्री फडके ट्राय
ओके 1 मिनिट जावच्या पयलींच हो टास्क पुरो जाल्लो आसा. ओके सो सर्वेश सुर्लेकरा खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. आणि खेळ एका मिनटाचो हाजो विनर जाता सर्वेश सुर्लेकार आणि तेका मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. फायनली आमकां आमचो विनर मेळ्ळो आणि आमचो हो रावंड हांगाच सोंपयलो आमी. कित्याक सगळ्यांनी ट्राय केले पण खंय तरी जमना जालें, खंय तरी बोमडे फुटपाक लागले, खंय तरी हात कडकडपाक लागले. अशें खुबशे फावटी कितें कितें जायत आसता आनी अशेंच हांगासर जालें. पण सगळ्यांनी बऱ्या पैकी ट्राय केले, सगळ्यांनी स्पोर्टिंग स्पिरीट दाखयलें हांगासर येवन ट्राय करपा खातीर. ताका लागून सगळे आमचे जे हांगासर बायल्यो आसा ज्यो ओदो पसून खूब बडबडटा तांच्या खातीर मातशे एक फावटी ताळयो दिवया आमी. आणि आतां खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता आमचो. म्हाका दिसता हांगासर जी बायल्यो आसा त्यो हांव ओदो पसून आयला आनी ओदो पसून सांगता हांकां उगी रावा उगी रावा उगी रावा, तरी सुद्दां कोण उगी रावपाक तयार ना. सो ह्या बायलां खातीर हो रावंड सारको परफेक्ट आसा. आनी हो रावंड आसा उलय उलय नॉन स्टॉप उलय. आतां पळोवया की कॅमेराचेर कितली नॉन स्टॉप कोण उलयता ती. आतां खेळुया आमचो उलय उलय नॉन स्टॉप उलय. आनी ओदो सांगिल्ल्या प्रमाणे हो तुमच्या सगळ्यांचो हांगासरल्यांचो आवडीचो विशय. सुरवात तुमचे पासून करुया. नांव सांग तुमचें. ओके तुमकां पळय टॉपीक कितें जाता ती. आनी वाव तुमकां खरेंच इच्छा ना की तांकां टॉपीक कितें आयला ती. तेंच्यांनी हातीन जी घातला पळय तीच तांकां टॉपीक येयला कांकणां. ओके कांकणां बद्दल तुमकां 1 मिनीट नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय. आनी जी कोण ही रावंड सक्सेसफुली अटेम्प्ट करता तांकां मेळटले पॅनोरमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन्च हांचे कडल्यान एक गिफ्ट. ओके सो रेडी. कांकणां सौभाग्याचो अलंकार. कांकणां म्हाका खूब आवडटा. जितली खूब घालता तितली म्हाका खूब आवडटा. म्हाका 5वीत कांकणां आवडटा. म्हाका खंयी वयतना नवीन नवीन कांकणां हाडचीं पडटा. घातलेले गणकणी कांकणां वयता तरी पूण हांव परत 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 कांकणां हाडटा. म्हाज्या चलयेक सांगता कांकणां हाड म्हाका परत परत जाय. आतां सुद्दां हांवें कांकणां नवीन हाडून घातल्या. तरी पूण ते म्हणटाले म्हाका कांकणां तूं परत आनीक कितली घालता गे पुरो तितली. पण दुसरे चली सांगताली म्हाका आई आनीक भर गे भांगराची घाल गे आयज घाल गे. हांवें म्हणलें आसूं गो आयज आसूं इतलीच पुरो इतलीच घालता हांव. तरी पूण म्हणूंक लागले घाल गे आई. तें आतां हांगा ना कांकणां घालून आनीक घेवन येयल्ले म्हाका कांकणां ते. तरी पूण हांवें नाका म्हटलें कांकणां म्हाका आनीक नाका इतली पुरो गो. आतां कित्याक घालूंक जाय कोणूय हसतलो म्हाका. जितकी कांकणां घालता तितली म्हाका खूब बरें दिसता. चवथीक सुद्दां हांव 2-2 डझन घालून ह्या हातीन 1 डझन ह्या हातीन 1 डझन घालून वयता. फुगडी घातली काय कांकणां म्हाजी अर्दी काबार जाता. तरी पूण हांव कांकणां हाडून घेता. तिका विशय तितलो सुंदर मेळिल्लो. तिच्याच आवडीचो विशय तो कित्याक तिका खता कांकणां घालपाक खूब आवडटा. आनी म्हाका दिसता हांगासर आशिल्ले प्रत्येक बायलेक खंय ना खंय एक भांगर घालपाक कांकणां घालपाक खूब आवडटा. आनी जर तुमकां अशेंच कांकणाचे लेटस्ट डिझायन जर पळोवपाक जाय जाल्यार मडगांव आशिल्ल्या RR रायकर ज्वेलर्साक मुद्दम भेट दियात. थंय तुमकां खूब तरेची बरी बरी सुंदर डिझायन्स पळोवपाक मेळटले. याद धरात RR रायकर ज्वेलर्स मडगांव. ओके सो हांगासर तुमचो हो रावंड सोंपला. आतां हांकां पळोवया. ही खूब सुंदर उलयल्ली आसा पण हिका कॉम्पिटिशन दिवपाक आनी कोण आसा हांगासर तिका तिजे कडल्यान आयकून घेवया. तिका टॉपीक कितें येता तो. तिजो टॉपीक आसा चॉकलेट. चॉकलेट खावपाक आवडटा की ना. हां स्टार्ट. चॉकलेट ही भुरग्यांक खूब आवडटा. म्हाकाय बी आवडटा. कॅडबरी अशी खूब आवडटा. भुरग्यांक दिवंक दिसता. भुरगे येता मम्मी चॉकलेट हाडला दी म्हणटा. मम्मी त्या भुरग्याक दी हे भुरग्याक दी अशी सांगता. आनी चेडूं म्हाजें येतना कामाच्यान चॉकलेटी हाडटा. वाटेक भुरगीं मेळटा तांकां दिता. घरा कडेन हाडटा तांकां दिता. आनी भुरगीं बी ताका खूब आवडटा. भुरग्यांचे ते लाडके आसा. भुरगीं दीदी चॉकलेट हाडल्या दी म्हणटा. परत घरा कडेन येता दीदी चॉकलेट दी. पर्सीन तेजी चॉकलेट सोदता. परत बॅग हाडला बॅग काडून घेता. चॉकलेट दी दीदी म्हणटा. आनी ते बी बॅगाची काडून दिता. वाटेक मेळ्ळे म्हणटा काडटा भुरग्यांक हाडटा घरा कडेन चॉकलेट दिता. कॅडबरी ही त्याची मेन. स्टॉप. ओके 2 विशय हांगासर आयिल्ले. एक चॉकलेट आनी एक हांगासर कांकणां आशिल्लीं. दोगां जाणां इतली सुंदर उलयला. आतां आमकां डिसायड करपाक खूब डिफिकल्ट जाल्लें आसा. सो तुमीच सांगा की कोण सगळ्यांत चड बरी उलयली शिस्त तुमकां.
ओके, सो डिसिजन जाल्लें आसा. सगळ्यांनी सांगला की कांकणा बद्दल चड बरें उलयल्या आनी म्हाका दिसता की खरें चॉकलेट बद्दलूय खूब बरें उलयला. मोठ्यान ताळ्यो जावनी आमच्या दुसऱ्या पार्टिसिपंटा खातीर. उले उले नॉन स्टॉप उले हाजी विनर थारता रमाबाई रमाकांत भगत आनी तांकां मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉन हांचे कडेन हे गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. उले उले नॉन स्टॉप उले आमचो हो रावंड हांगाच सोंपता आनी तुमी पळयलें की खरेंच हांगासल्यो बायलो कितल्यो उलोवपाक एक्सपर्ट ती एका मिनटांच्या टायमान ती खंयच्याय टॉपिकेचेर नॉन स्टॉप उलोवंक शकता आनी अशें खबर पासून चल्लां हांगासर नॉन स्टॉप सगळे जाण उलयतात. सो म्हाका दिसता सगळ्यांकूच एक ल्हानशा ब्रेकाची गरज आसा. घेव एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. Situated in the heart of Margao, R.R. Riker Jeweler is a sign of quality and year-old trust. Come visit us for BIS Hallmark Gold Jewelry and IGI certified diamond jewelry brand Onela. R.R. Riker Jewelers for all your jewelry needs. विसा उपरांत परत एक फावटी येवकार आनी तुमी पळयतात R.R. रायकर ज्युवेलर्स मरगांव प्रेझेंट जरा हटके. खेळूया आतां आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो झटपट फटाफट रावंड. हो आसा तुमकां एक टंग ट्विस्टर आनी तो तुमी चडांत चड फावटी कोण म्हणटा ताका मेळटलो हो प्रायज. ओके, आनी आयचो टंग ट्विस्टर आसा ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची ऊंट की पूंछ. म्हणा पळया ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची ऊंट की पूंछ. चडांत चड फावटी कोण म्हणटा ताका आमचो प्रायज वतलो आनी आमचो प्रायज आसता प्रायड ऑफ पोंडा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉन हांचे कडल्यान तुमकां मेळटा एक गिफ्ट वाउचर. ऊंच उठा ऊंट की पूंछ उठी उटी न्ही ऊंची ऊंची ऊंट ऊंची ऊंट ऊंचा. चुकली चुकली. ऊंट ऊंचा उनकी पीठ ऊंची ऊंची उनकी पूंछ. ऊंट ऊंचा उनकी पीठ ऊंची ऊंची उनकी पूंछ. ऊंट ऊंचा उनकी पूंछ पीठ ऊंची. चुकले चुकले. चार फावटी. ऊंट ऊंचा उनकी पीठ ऊंची ऊंची उनकी पूंछ. ऊंट ऊंचा उनकी पीठ ऊंची ऊंची उनकी पूंछ. ऊंट ऊंचा उनकी पीठ ऊंची ऊंची उनकी पूंछ. चुकली बरं ट्राय केली पण चुकली. ऊंट ऊंचा उनकी पीठ ऊंची ऊंची उनकी पूंछ. 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 ऊंट ऊंचा उनकी पीठ ऊंची ऊंची ओके, म्हाका उनकी पूंछ. दिसता 25 पेक्षा चड जाला. हेजे पेक्षा कोण म्हणू शकता? चॅलेंज करता कोण एका फास्ट म्हणपाक जाय. ऊंट ऊंचा उनकी पीठ ऊंची ऊंची उनकी पूंछ. ऊंट ऊंचा उनकी पीठ ऊंची उनकी नाही ऊंट उनकी नाही. ऊंट ऊंचा उनकी पीठ ऊंची ऊंची उनकी पूंछ. ऊंट ऊंचा उनकी पीठ ऊंची उनकी चुकली फंबल जाली. झटपट फटाफट राऊंडची विनर जाता गायत्री गुरुदास पेडणेकर आनी तांकां मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉन हांचे कडल्यान हे गिफ्ट वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. आमकां बायलांक जरी उलोवपाची खूब संवय आसली तरी पूण खंय तरी भंय दिसता की टंग ट्विस्ट जायत म्हणून आनी हे टंग ट्विस्टर आमी हांगा हाडिल्ले आसा. ओदोळ पासून जी बायलो खूब उलोवपाक सोदताली ती उलोवपाक हांगासर येनाली पण काय नजो आमकां हांगासर आमची फायनली विनर मेळिल्ली आसा आनी तिणी प्रायजूय घेवन गेल्ली आसा. आमचो फुडलो जो रावंड आसा तो आसा आमचो चक दे रावंड. आमची जी चक दे रावंडची विनर जातली तांकां मेळटले R.R. रायकर ज्युवेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश
तशेंच मेळटले मेकिंग चार्जीसाचे तांकां 40% डिस्कावंट. सो जी विनर जातली तांकां भरपूर प्रायजीस मेळपाचे आसा. सो खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसतलो आमचो चक दे रावंड. आता मी सुरुवात करता आमच्या आयच्या भागातल्या चक दे रावंडाक. आणि आमचो आयचो चक दे गेम आसा तो सॅक रेस. आणि फाटल्यान सगळ्यो ज्यो आमचे पार्टिसिपंट आसा ते तयार आसात, सॅक बी घेवन तयार आसात. हांगासर आमी एक क्लोजिंग पॉयंट दवरला ताचेर वचपा खातीर आनी सामकी सगळ्यांना एक्सायटेड आसा. आनी जी ह्या गेमची विनर जातली तांकां मेळटले RR रायकर ज्युवेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचे कॅश. 40% ऑन मेकिंग चार्जीस तांकां डिस्कावंट मेळटले. सो ताका लागून तांच्या मदीं आनी एक्सायटमेंट आसा. सो आमी रोखडीच आमच्या आयच्या गेमीक सुरवात करता. सॅक रेसीक आमी सुरवात करता. सो पळोवया आमची आयची लकी विनर कोण जाता आनी कोणाक मेळटा RR रायकर ज्युवेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 40% डिस्कावंट ऑन मेकिंग चार्जीस तशेंच 500 रुपयाचो कॅश. सगळ्यांक ऑल द बेस्ट. तुमचो क्लोजिंग पॉयंट हांगासर आसा. ओके, खेळटना म्हाका पळोवपाची गरज ना, मागीर समोर पयल्यार उपकारता. सुशेगाद खेळात. ऑल द बेस्ट. रेडी स्टेडी गो. सावकाश सावकाश, सुशेगाद. पळय सांगता. चक दे रावंडचे विनर थारता स्नेहा सर्वेश उल्लेकर आनी ताका मेळटा RR रायकर ज्युवेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचे कॅश तशेंच 40% डिस्कावंट ऑन मेकिंग चार्जीस. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. मायमोळे वास्को हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगा सोंपता. आयच्या भागात आमी पळयले हटके डान्स, हटके प्रश्नांची उत्तरां आनी हटके अशी गेम्स. फुडल्या भागात रोखडीच आमी मेळुया तुमच्या वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावात RR रायकर ज्युवेलर्स मडगांव प्रेझेंट्स जरा. सो तेंचे कडेन खंय आहा पयशे, सगळे तुमचे कडेन येयला मगे. आवयचो आनी चलयेचो डान्स पळोवया. बलून बलून खूप बऱ्यापैकी फुलयला तिणे. मातशी मदीं उलोव नाकात कोण.